कुंकळे आयडीसी वाठारांत क्वॉलिटी एक्सपर्ट कंपनीन बांदिल्ली बेकायदेशीर बांय बुधवारा पुरयली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण ही कारवाय जाली। फाटल्या एका वर्साच्यान कुंकळेकार क्वॉलिटी एक्सपोर्ट कंपनी वांगडा न्यायालयात झगडटाले। निमाणे कुंकळकारांक जैत मेळ्ळे। ते सांगपा म्हणल्यार आज ही कुंकळकारां विक्ट्री ही मुगे अभिराज देसाय पॅट्रिक मंदिरा विक्ट्री न्हू सगळे कुंकळकार आज जिखली म्हणटा। जेन्ना आमी दोगांनी कंप्लेन फायल केल्ले अगेन्स्ट क्वॉलिटी एक्सपोर्टाचेर तेन्ना म्युनिसिपालिटीन एक ऑर्डर पास केली फॉर द डेमोलिशन। दॅट ऑर्डर हॅज बीन चॅलेंज टू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनला बसून तो गेलो। एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल पावले म्हणटरी यू हॅव टेकन अ स्टे ऑन दॅट एप्लिकेशन। आय वेंट अप टू द हाय कोर्ट एंड हाय कोर्ट हॅव सेड इट शुड बी डिस्पोज विदिन 2 months। 2 महिन्यांत डिस्पोज जाली एंड द ऑर्डर हॅज बीन अपहेल्ड। आज ही ऑर्डरी प्रमाणे ह्या डेमोलिशन स्क्वेड येयलो आसा आनी डेमोलिशन हे करतात। मुगे म्हणणें हें कितें नॉट ओन्ली दीस इश्यूज जेन्ना हो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आमगे सगळे कुंकळकार भाव हिंग एकठांय जाल्ले। नॉट अभिराज आनी पॅट्रिक मंदिरो सगळे कुंकळकार तो मारियन आहलो स्वारीस तेन्ना आमचो बाब रामानंद देसाय आहलो, शांतनु देसाय आहलो, आमगे ब्रेडी बाब आशिल्लो। ह्या भुरग्यांनी हो मुवमेंट मुखार व्हेलो। स्पेशल थँक्स हांव तशें म्हणटा आमचो MLA लीडर ऑपोजिशन युरी आलेमांव तेणें आमकां एक्कान एक सपोर्ट दिलो। म्हाका तशें अभिराज देसायाक आनी पॅट्रिक मंदिरा तेणें सोडलो ना। तेका दिवन आज तो एक्कान एक इश्यूज नॉट ओन्ली अबाउट इल्लीगल एनक्रोचमेंट और इल्लीगल थिंग्स आर गोइंग इंडस्ट्री ऑल्सो इन द पोल्युशनाचेर तो मुखार झगडटा। आनी हांव मागता ऑनरेबल CMाक और दुसरे मिनिस्टरांक हें जें पोल्युशन चलता विल बी अ नेक्स्ट स्टेप फॉर द कुंकळकार्स। बरे भाशेन तुमी हें पोल्युशन स्टेप्स घेवन हें बंद करचें ना जाल्यार कुंकळकारांक तूं मूल मारनाकाय। आमी हिंगा सत्तेचे मनीस आमी फ्रीडम फायटराचे मनीस आमी झगडोन मुखार काडलें कुंकळ। आनी हांव तुका सांगो सोदतां हें तूं पोल्युशन तर बरे भाशेन तुमी बंद करनाय आमी लास्टार रस्त्यार येतले। आमी आज एक स्टेप आमी जिखल्याय दुसरी स्टेप म्हणटा पोल्युशनाचें हें म्हाका इतलें सांगो जाय। एक वर्स जालें हे केसीक आनी ही जी बाय मारली ती क्वॉलिटी एक्सपोर्टान आनी कितें जालें आफ्टर दॅट सो मेनी इन्सिडेंट्स अशें जाले की लोकां भितर तेणें एक जायती बोवाळ घातली की म्हजो फ्रेंड पॅट्रिक एडवोकेट पॅट्रिक अवी हे हिंगा बेश्टी बोवाळ करता म्हूण। आनी आमी कंप्लेन करून जेन्ना हिंगा म्युनिसिपालिटीन एक डेमोलिशन ऑर्डर पास केली आफ्टर दॅट तेणें ट्रिब्युनला अपील केले। ट्रिब्युनला अपील करून आमगे पॅट्रिक बाब आनी एक एडवोकेट आशिश देसाय मागीर आमचो साहिल हेणें थंय वचोन ते झगडोन आमच्या गांवा खातीर तेमी ही तेगेली स्टे आसा ती भायर उडयली। भायर उडोवन जाता म्हणटरीच आमी ही हें सोडली ना आनी आमचो लिडर ऑफ द ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव लोकल MLA हेणें आमकां खूब आदार केला। हेजेर WRDन तांकां इन्स्पेक्शन करून आज 7.5 लाख रुपये फायन मारला कित्याक तो इल्लीगल सिंकिंग ऑफ वॉटर काडटा म्हूण। आनी दुसरी म्हणटा तें आज हांव एक सांगूंक सोदता की हें जें आतां सगळें डेमोलिशन जालां हांगा की ह्या मनशान जे एलिगेशन आमचेर कुंकळकारांचेर घालतालो आनी सर्टन थिंग्स सांगतालो बाबा हेंका कुशीन दवर आमदाराक तेका आमी सांगूंक सोदता एका फातोडेच्यान कुशीन दवरचो कित्याक हे आनी खंयची दुसरी गांव वचोन पाड घालता पळय न्हू ते सगळी लोकांक खबर आसा आनी एका कोण सपोर्ट करता तोय खबर आसा लोकांक। आनी कुंकळकारांक एकूच फॅक्टरी वास येना तो एक स्टेटमेंट मुगे घेया एकूच फॅक्टरी वास येना कुंकळकारांक खंयच्यान खंय वास येता तो सगळ्यांक खबर आसा। कोण कोणाक प्रोटेक्ट करपाची हिंग गरज ना।